नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनींतू काणी प्रेरणाचे कार्यक्रमाक हांव जयश्री पै सक्कड विक्षकांक स्वागत करता. आयची काणयेक आमगेलोट आसची आमगेल सोयरे एक श्रेष्ठ टेरिकोटा आर्टिस्ट, समर्पित ड्रॉइंग सर म्हळ्यार एक कला शिक्षक आणि बहुप्रतिभाशाली परिसर प्रेमी श्री वेंकटरमण कामत मोगान हांनी वेंकी पलिमार म्हणून नाव घेतिल्लें आसा. हांनी मंत्रमुग्ध जावची तसेल रेवे कला, क्ले मॉडेल्स आणि ते बॉन्साई तसं जीवी कलाचे पोषण करताची वृत्तींतू एक समर्पित कला शिक्षक. KPSK मेमोरियल स्कूल हांग पणजी नडका मुलकी लागी हांगा प्रभार प्रधानाचार्य जावन आपणाले कलात्मक ज्ञान मुखावेले पिळगेक पावयत आसची. मस्त वर्साचे म्हळ्यार एक 25-30 वर्साचे अनुभव आशिल्ल्यान आपणाल शिकोवचे कुशलताये स्वताचे कला संशोधनांतू विलीन करतची सृजनशिलाचे सीमा मुखारसून व्हरत आसची. हांगेल मूळ गांव मुलकी लागी पलमारांतू हांगा स्वताचे चित्रालय आर्ट गॅलरी हांगा टेरिकोटांत तांगेल प्रतिभ आणि प्राचीन वस्तांची म्हळ्यार अँटिक्स हाजी संग्रह करून प्रदर्शनाक दवरला. मस्त हजार जन येवन पळोवन संतोष पावन आणि मस्त जन हाका आकर्षित जाल्ले आसाची. आनी आर्ट आउट ऑफ वेस्ट म्हळ्यार उड्डोच वस्तांतू एक कल पळयताची. ते नारळाचे करटे असो नावे उड्डोच रट्ट्या कुडके असो ताका एक चंदुकोन एक जीवकल दिवन रूप दिवन चंदुकोन दवरताची. हें हांगेलें एक मोगाचें काम म्हूण सांगीत. हांकां मेळिल्ले अवॉर्ड्स हांगेल कामा खातीर हांकां मस्त कडेन हांकां पुरस्कार प्रोत्साह पुरा मेळिल्लो आसा. आदर्श शिक्षक 2015 लायन्स क्लब मुलगी, आल्वास विद्यार्थी सिरी अवॉर्ड 2014 आल्वास नुडिसिरी मुडबिद्री हांगेले, उपाध्याय सन्मान उडुपी श्री कृष्ण मठ हांगेले, मागीर सर्टिफाईड अँड रेकॉग्नायज फॉर सेटिंग ए न्यू वर्ल्ड रेकॉर्ड बाय वर्ल्ड रेकॉर्ड इंडिया हांगा, तशीची उडुपी डिस्ट्रिक्ट राज्योत्सव अवॉर्ड 2011-12, मागीर ऑनर्ड एज डिस्टिंग्विश्ड आर्टिस्ट ॲट यक्षवर्णा पेंटिंग एक्झिबिशन. इतले न्हय, सुमार 500 पशी चड वर्कशॉप टेरिकोटांतू केल्लेले आसा आनी चेडवांक चंदुकोन शिकयलेले आसा. ह्या पुरो विशय हांगेला उल्लोन आमी प्रेरण घेवया. येया हांकां आमी आमगेल वाहिनींतू स्वागत करया आनी हांगेला उल्लोन आयकुया. नमस्कार वेंकी सर. तुमकां वेंकी परिमार म्हणून आपयता कित्याक म्हळ्यार ते मोगान आपयता आसची आमगेल वाहिनींतू तुमकां स्वागत आनी नमस्कार. ओके, प्रथम जावन तुमगेले कला इतले कश्टार की स्वता प्रयत्न करून लायक नाव घेतिल्लें आसा. त्या खातीर आमगेल विश्व कोंकणी टीम तुमकां अभिनंदन दिता आनी सगळे टिमांनी तुमकां अभिनंदन. नमस्कार. आतां आमकां तुमगेल हे प्रयाण कलाकार म्हणले प्रयाण कशी सुरू जालें म्हण आमगेल विक्षकांक आमकां सांगता हांवें. हांव मुलकी पुतूरचो. म्हगेलें नांव वेंकटरमण कामत म्हणून, जाल्यार मोगान म्हाका वेंकी पलिमार म्हूण आपयताची. बट आमी कृशी कुटुंबाचे मूल, तशी म्हाका मातयेचे एक नंटू म्हळ्यार मोगू म्हाका सान दोकून देवान भितर घाला. कित्याक म्हळ्यार सान आसतना गणपतीपुरा करता आशिल्लो. मागीर क्रमेण आमी अन्नाला प्रिंटींग प्रेस, सो आमी हांगा आयलींची पलिमाराक म्हणचे गांव आयलींची. थंय म्हगेले प्रौढ विद्याभ्यास थंय जाल्ले. ताजे नंतर म्हाका म्हळ्यार हांव ड्रॉइंग आनी तेन्ना करता आशिल्लो. सो मागीर म्हगेल्या टिचर्सान आनी पुरो म्हगेल्या अन्नाला म्हणलें ताका आर्टांत मस्त इंट्रस्ट आसा, खंयचे आर्ट लायनाक तुमी घालची लायक म्हणून. तशें हांव उडपाचें एक स्कूल ऑफ आर्ट म्हणून थंय ड्रॉइंग डिप्लोमो 5 वर्सां शिकलो. थंय शिकून येतरी तांतू हांव दुसऱ्या माध्यमांतू पेंटिंग्स दुसरो वर्क पुरो करता आशिल्लो. बट क्ले म्हाका देवान दिलाली निमती म्हाका नॉलेज मस्त मेळ्ळी थंय.
आनी केलो पुरा सरळ आनी टच जाल्ले सो तशी विशय पुरा मस्त शिकलो आनी मस्त बुक्सांनी पुरा मेळ्ळी पळोवच्याक टेराकोटा सो तें मागीर हांव तें डेवलप करता मुखारी तांतू साधन करता आयलो तांतू तुमकां प्रेरण कशें येयलें कला करता म्हण सांगून तुमकां कसलें म्हणाय म्हळ्यार कल कशें म्हळ्यार आतां हांव म्हणलें पळय म्हाका फुडें दोखूनची एक गॉड गिफ्ट देवान दिलेलो आशिल्लें बट मागीर स्कुलान तूं म्हाका मुखार चोन न्ही PUC करूंक म्हाका सोणी म्हगेल एक्चुली म्हगेल कुशीक हांव वर्क करता आशिल्लो म्हळ्यार भायरचें प्रपंच ना कसं म्हळ्यार आमगेल्या परिस्थिती वातावरण घरल्यान कशी आशिल्ली म्हळ्यार आमी म्हळ्यार पेंटांत व्हड जालेले न्ही हळ्ळींत व्हड जालेले तशें हांव आमी खंय भायर आनी चड वचना अन्नाक म्हळ्यार तशें एक वातावरण आशिल्लें तशें भायर चड टच ना कसं नासल्यार आमकां खंय टीव्ही वय घरांतूच टीव्हींतूच कसं मेळटा आशिल्लें पळोवच्याक बट हांव डिप्लोमाक भायर गेल्लो पळय थंय म्हाका त्या स्कुलाची लायब्ररी आनी दुसरो पुरा वडनाट जाल्लो तेन्ना म्हाका म्हगेल्यान मनान तुची हांव म्हळ्यार एक कसने एक आर्टिस्टाक एक नांव येवका जाल्यार तागेलेच एक कसने ओन माध्यमान ताणें वर्क करून आसता तशें हांव कशें केलें म्हळ्यार म्हगेल गॉड गिफ्ट आशिल्लें पळय तेंची हांव डेवलप केलें आर्टान कलाकार म्हणून कशी तुमकां कळ्ळें म्हळ्यार स्कुला वतन की कॉलेजा वतन की डिप्लोमा करतन न्ही एक्चुअली कलाकार म्हळ्यार म्हगेल्या कॉलेजान तूं म्हाका 10th जातरी हांव 10th म्हळ्यार नोट्स बुकांत परत चड चित्र करता आशिल्लो तेन्ना मेळ्ळें KV आचार्य म्हणून एकलो प्रिंसिपल आशिल्लो ताणें तागेल्या मस्त कंप्लेंट्सांनी वचचें आशिल्लें म्हगेलें खंयचे नोट्स कंप्लीट करना पुरा नोट्स लास्टान तुगेले ड्रॉइंगाची म्हणून मागीर ताणें म्हणलें आपोन पळय मरे तूं PUC केल्यार तुगे लायफ वेस्ट जाता तुका लायक फ्युचर आसा आर्टान तुगेले बुक्स पुरा पळयता न्हू तूं पुरा जनाले पोर्ट्रेट समेत केला तूं तेंची फील्ड घे म्हणून बट म्हाका उडपा म्हळ्यार आमी चड भायर वचून गोत नाशिल्लें तेन्ना मागीर म्हाका उडपा कॉलेजा गेलां निमती मागीर म्हगेलेची एक तें इश्टाचें फील्ड स्लोली हांव तें इश्ट करता गेलो तांतूय मागीर म्हाका इश्ट जाल्यार म्हगेलेची गॉड गिफ्ट टेराकोटा वय खंयचे आशिल्ले तुमगेले रेवेकला न्ही रेवेकल म्हळ्यार तें मरळो माध्यम आमकां एक गॉड गिफ्ट दिता म्हळ्यार आमी समुद्रा सायडाचे आमकां एक जनांक कसने एक मेसेज दिवका जाल्यार आमकां तें मरळो शिल्पान तूं एक मेसेज करचें मेसेज दिवचें जनाक अवेरनेस प्रोग्राम करचें आमकां एक तें अवकाश दिता म्हळ्यार आमगेले बीच लागीं आशिल्लें आमकां आमी मल्पे कापू मागीर पडबिद्री पुरा बीचान थंय आमी वर्क केलां तें कशें म्हळ्यार तें एक्चुली डिफरंट मिडिया तें म्हळ्यार रेंवेन तूं उद्दा आसल्यार मात्र तें रपता उद्दा ड्राय जाल्ली म्हूण जाल्यार तें पडटा वय आमी बीचार सकाळींची एक 5:30 वचका वचून रेंव ಒಟ್ಟು करका वय आमी आमगेले हांव एक टीम केलेला तांतू श्रीनाथ मणिपाल रवी हिरेबेट म्हणून म्हळ्यार एकल्याच्यान जायना वय आमीच एक 3 जाण करून ಒಟ್ಟು जावन वय सँड हार्ट म्हणून ताका एक नांव दिवन मस्त अवेरनेस वर्क केला तें रेंवेंक मिठा उदक घालून आमी गट्टी मारून एक मॉडेल शे करतात मागीर तांतू कोरून करचें केत्तून करचें म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ इजी जाल्लें कशें जालें म्हळ्यार म्हगेलें स्कल्पचर क्ले वय तशें तें आमी शिकिल्लें म्हूण न्ही आमी क्ले मॉडेल करतना तांतूच एक नॉलेज आसता आमकां येता आर्ट नॉलेज तशी भारी एक पेशन्स सुमार एक वय बा इता म्हळ्यार आमी तें ताजमहल केलेलें म्हाका एक भारी टफ आशिल्लें तें आमी म्हळ्यार वय 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 तें वर्ल्डान तूं 10 नंबर घेयला ताका आमी तें ताजमहल केलेलें ताजमहल करून आमी एक सादारण एक पलपंतर एक 6 गंटे आमगेले स्टार्ट जाला सादारण एक 1 गंटे म्हणटाना एक क्रॅक आयलो तांतू क्रॅक येवन अर्द फुल्ल पडलें वय सो कसं म्हळ्यार आमी एफर्ट्स वय वय मागीर उपास आमी ताका उदक घालून ಒಟ್ಟು करून स्टार्ट केलें तशी एक नंबर डिफरंट वय वय चॅलेंज वय आनी व्हडले वर्क म्हणटाना आमी एक वर्क कंप्लीट करून करून भायर दूर येता वचका मागीर आमकां उपास रिपेर करूंक वचचें जायना तशी डिफरंट एक माध्यम आतां कलरिंग एक्चुअली कसं म्हळ्यार कलर आनी केमिकल स्प्रे पुरो करूं ना एक्चुअली इता म्हळ्यार इता अमेरिके आसतात वय समुद्र रेंवाक जळक्याक आनी प्रॉब्लेम जाता म्हणून जस्ट आमी एक उदक स्प्रे करता आसा तितलेची आतां पुरो ಕೆಲವು जन चिके चंदिश कतरी करता बट आमी आज वरान कलर केलेलो ना ಸ್ವಲ್ಪ मस्त उणे असो जावेत व्हेरी गुड
आणि मागीर तुमकां आतां ते सँड आर्ट करतना कोणी गुरू म्हूण आसली की ना 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 सँड आर्टाक गुरू ना बट क्ले मॉडेल करता आशिल्लो वय 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 वंडरफुल करता करताची शिकिल्लो पुरो हय आतां तुमकां ते टेरिकोटा मॉडेल्स म्हणून तुमी करताची तांतूं कशी प्रेरणा आयली आनी तें कशी करचें ते सुरवे दुखून एंड प्रोडक्ट ताईं ते भारी चंद केला तुमी हांव तुमगेल्या आर्टा येवन हांगा येवन पळयला आसता गॅलरीन तो भारी खूश जाल्या म्हाका ते तुमी कशी करताची आनी ताका कितले दिवस जावका म्हण आमकां एक संक्षिप्त जावन आमकां एक सांगता ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೆರಕೋಟ म्हळ्यार आमी हिस्ट्रीन तांणी हराप्पा मोहेंजोदारो टायमार समेत सुट्टा मण्ಣಿನ कलाकृती म्हणून तुमी पाठांत तांणी पळोवन अशें अप्रोच हांवें पळयलात बट ಮತ್ತೆ ಅಂತೂ ಕಂಚೆ ಕ್ಲೇ ಮಾಡೆಲ್ ಕೆಲ್ಲರಿ ತಕ್ಕ ಲೈಫ್ ಅಷ್ಟೇ ते सिजयल्यार मात्र सुमार एक 800 डिग्री टेंपरेचर ಅಂತೂ ते फायर म्हळ्यार बेक करका ना जाल्यार ताका लायफ ना आतां उपास ताका उद्दा पडला उपास माती जाता आतां बिस्कीट दुदागेला कशी जाता तशीची हें वता ताका लायफ ना ते आमी आतां टेराकोटा म्हळ्यार आतां एक आमी कलाकृती हांव करता कोरून एक म्हाका करूंक एक 15 दीस म्हळ्यार ते सायजा वयर डिपेंड सान जाल्यार ओगी जाता एक दीस भितर चिके हॉट जाल्यार 2 दीस घेवच्या पुरो ताजे के हॉट जाल्यार आमी तें अर्द कवर करता म्हळ्यार एक दीस एक कलाकृती कंप्लीट करूं जायना ताका प्लास्टीक दांकून आमी हॉड हॉड करता करताची एक 15 डेसांतू वय एर्सिता वता चिता म्हळ्यार एक पण तेर्सिल्यार मुळा माती मोव आसता बस्त वर्क वय हें एक नमूने डिफरंट मिडिया आतां दुसरो वुड पत्तोर जाल्यार कशी उमती उदार घालून केतू येता माती अंतू मुळा दोकून करता येवका वयर दोकून करूं जायना मुळा दोकून वयर वचका सो तशी ते कोर न्हू मागीर वत्ता सुकोवचे ना ते म्हळ्यार ताका वत पडूंक ना सावटान तूची तें आसका ते टेंपरेचर सुकून काडटरी नाही आता आमगेल कलाकृती कर न्हू करच्याकच एक म्हाका दिसता एक 20 दीस 15 दीस जाल्ले म्हणल्याक एक कलाकृती केल्ली हांव ताजे नंतर त्या सुकच्याकच एक म्हयनो जावका इता म्हळ्यार केलो कडेन दाट आसता कंप्लीट उदका आमचे वचका तांतून मागीर एक म्हाका दिसता एक 45 दीस जावका ताजे चड व्हडले व्हडले कलाकृती जाल्यार एक 2 म्हयने वच्चे आसा इता म्हळ्यार कितले लायक सुकता तितले लायक रिजल्ट येता वय रिजल्ट म्हळ्यार उज्ज्या दवरता वल्ले आसल्यार बेत्ता जाल्यार रिजल्ट अशें खंयचेय मास्टरपीस आसल्यार रिजल्ट अशें बेकिंगांत इता म्हळ्यार त्या ओवना भितर वर्काक आमी स्लो फायर करता करताची 800 डिग्री वताना ते फायर करतानी तशीची सकाळी हांव आतां 8 घंट्याक उज्ज स्टार्ट केल्यार एंड जेताना म्हगेल्या 8-9 जाता रात्री वय कितले स्लो उज्ज करताचे आमी तितले लायक रिजल्ट येता आनी भितर आमगे म्हगेले वर्क कंप्लीट सुकून आसुका म्हळ्यार हांव बेका दवरचे 2 दीस पड वत्ता दवरता कंप्लीट मोडान वय तेन्ना एक टेराकोटा कलाकृती लायक जावन भायर येता तशी मागीर सावंडा वयरी ताजे रिजल्ट कळटा आमकां एक नमुना तांब्या मारला ताचे सावंड आयली म्हण जाल्यार गुड वर्क तशें ते तो मूर्ती पुरा हातांनी करची की वय पुरा हातानाची मेन टूल्स मेगेल बॉटाची तांचे म्हाका भारी केला जाणां पर सांगचे आसा टूल्साची फर्स्ट येवन टूल्स पळोवचे हो आनी अंतू करचे म्हण मेन टूल्स बॉट इता म्हळ्यार त्या टूल्स खंयचे खंय यूज करका म्हणूय गोत्तो सुका तशें बट आतां तू करचे पुरो खंयचे मोल्ड वर्क ना मेगेल्याक आनी मोल्ड वर्क केल्यार ताका एक वॅल्यू ना कितलेय करूं येता एक मोल्डान तूं 1000 वर्क करूं येता बट मेगेल गॅलरीन तूं खंयचे मोल्ड वर्क रिपीट वर्क ना मन आईल तशी म्हळ्यार एक्चुअली मेगेल इश्ट सब्जेक्ट म्हळ्यार जनजीवन म्हणून म्हळ्यार जनाल्या हांव कृषी कोण वदूंक नायलो म्हाका ते मुट्टाळ घालचे ते गद्द्या काम करचे रैत सलपुरा लंबाणीस सान सब्जेक्ट घेवन करता आनी वय बुक्स चिल्डुवा गणपती देव गणपती मेगेले गॉड म्हळ्यार सान दोकून हांव गणपती केला तितले वर्क चड खंयचे कर तितले गणपती केला हांव तशी ते माती पुरे तुमकां आराम इझी मेळटा की सुलभेर मेळटा की माती एक्चुअली हांव सान आसतना गद्द्या मातयेन तुजी करता आशिल्लो सान वर्क वयता म्हळ्यार आमकां गद्दो लागगी आशिल्लो आनी घरल्या दोकून म्हाका आम्मान पेटोवचें तान्नी दिवन यार कामाचें म्हूण हांव तान्नी घेवन तेंची गद्द्यान तुजी खंयची गद्द मोव माती आसा तुला काडून तेंची मेगेल कुशेक हांव वर्क करचें मागीर म्हाका आपोवका आनी म्हळ्यार कळटा घरल्या तांकां गणपती करचे आशिल्ले आनी ते गणपती मेगेल आज्यान उदका घालचे म्हळ्यार आमगेल कुलदेव गणपती केल्यार आज्याक म्हळ्यार त्या पुरो भंय चड आशिल्लें
आमगेल कुलदेव मम्माय महागणपती कोरोना मती गणपत केलारी तक मैर कसने दोष योज्य भिन्न जलारी पूजे त्या परो अज्जाक एक काम आशिल्लें कसं म्हळ्यार हांव खंय वचून आयलो त्या गणपती बांयत हाडून घालची तशी अशीच एक म्हाका तें एक हट शी जावन तशें गणपतीचे मस्त वर्क हांव केला खंयचेय म्हगेले आतां गॅलरींत व्हरना देवाला तुमगेल ते बेಳೆಯ ಗುಣ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲೇ ಮೊಳ ಮಣಕೆ सांदोरनु तुमक ते आशिल्लें वय आशिल्लें तुमगेलान तशिल्ली गुण तेला आयकेन जावले ओके आनी हांव ते आयकलेली तुमी 2016 भागमंडलांतू एक हंगेले स्वामी कोण भुवनेंद्र स्वामी तीर्थ स्वामीजीले एक मूर्ती केलेले ते कशी केले आनी कसं परत चॅलेंजेस आहेत तुमकां एक्चुअली तांकां स्वाम्यांक मातयेची मूर्ती जावका म्हणून मना दिसता सो तशी ते म्हाका दिसता कोड्यालचे शेणे नरेश शेणे आनी अनेक भट्ट वय तांणी करतल स्वाम्यान निमगेल दिसता तांगे लागीं मातयेन करतल कोणेय आसल्यार आमकां ते भुवनेन स्वाम्याल मूर्ती जावका म्हणून तशी म्हाका बुलाव आयलो म्हाका स्वाम्यान थंय आपयले आपोवन म्हाका सांगलें तेन्ना ते 55 days मात्र आशिल्ले म्हाका भंयचेल वय आनी त्या टायम चवथी आशिल्ली चवथी गणपती गांवची एक 10-15 गणपती हांव करची ओटू जाता आनी हांगा थंय भागमंडलान तो डेट फिक्स आनी जाल्ला त्या 55 days तूं जावकाची म्हणून आनी ते 3.5 feet व्हडले मूर्ती वय 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 मागीर हांव म्हळ्यार म्हगेले बलराम भट्ट म्हण आशिल्ले तागेला अशी सांगलें तूं खरें जाता अशी म्हणून म्हाका ताणें धैर्य दिलें मागीर तशीच म्हगेले उमाटेल सर रामकृष्ण कामत तागे लागीं म्हणलें अशी म्हणून खरी हांगा आमगेल्यान तूं बेग करची वेवस्था हांव करून दिता तुका म्हणून तशी पुरो एक म्हाका वय वय मागीर हांव स्टार्ट केलें रात्री पल्ले बसून पुरा कोरून वयता म्हळ्यार कितले सुकता तितले लायक रिजल्ट येता तशें म्हाका मूर्ती बारी वग्गी कोरता तसले चॅलेंज आयलें वग्गी केलें मागीर समाची सुकोवन आनी पुरा टायल फॅक्टरीन तूं बेग केलें रिजल्ट येयला आयक आयलें मागीर कलर आनी करून थंय वरचे पावसाळी टायम आशिल्लो तेन्ना ते रोड समना आशिल्लो थंय भागमंडलाक त्यामुळे एक चॅलेंजाची बारी एक अंत व्हरून पावोन स्वाम्यान म्हाका मर्यादेनी केला लायक अन्नाक आनी पुरो मस्त खुशी ते एक वय 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 ते जल्लाल ते हांव करचे बशी ते जावन गेलो देवान करयलाल ते वय तशी तुमगेले कॉलेज वर्क भारी एक लायक हांगे स्वामी विवेकानंद वय 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 ते म्हळ्यार वर्ल्ड रेकॉर्ड जाला दिसता इंडियन वर्ल्ड रेकॉर्ड जाला ते वय ते म्हळ्यार अक्क निवेदिता सम्मेलन म्हणून कोड्याला केलाले त्या टायमार तांकां एक कसने एक व्हड कसने एक अट्रॅक्शन कोरका म्हणून आशिल्लें तशी नरेश शेणेन म्हाका सांगलें मागीर हांव म्हणलें अशें कॉलेज वर्क करया म्हणून ताका कसन पुरो रेडी करून दिवका ते आमी करून दिताचे म्हणलें हांव म्हणलें मस्त ओल्ड मॅगझीन जावका मस्त म्हळ्यार 1000 कटले जावका म्हणून आनी एक 10 किलो फेविकॉल जावका ते पुरो आमी तुका पावयताची तूं केल्यार जाल्लें म्हणून म्हाका तें एक मस्त एक कसलें करून जे म्हणून कळटाय म्हाका भंय आशिल्ली तर म्हळ्यार हांव मातशें सान स्कुलान तूं तें एक 3 शीट करून हांव केलालें ते 3 शीट ओट्ट कोरक जाल्यार हांव ग्रावंडांत वडका ते हांव एक त्या हॉलांत बसून केलालें ते एक्चुली हांव करचे टायमार ते म्हाका एक भंय आशिल्लो मना भितर हें टोटल वर्क जॉयंट करतना विवेकानंद जाल्यार तोंड येत्तगिना म्हणून थंय 10-20 दीस आशिल्ले मात्र मनान तूं हांव केल्लें त्या वर्क चेडवांक म्हगेले आशिल्ले टिमांत हांव मस्त टॅलेंटेड आशिल्ले ग्रूप केल्ले वय 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 तेन्ना आमगेले एक एच.एम. नागभूषण राव म्हूण आशिल्लो तो म्हाका फुल्ल सपोर्ट दिलो ताणें तूं कर वडना म्हणून वय मागीर हांव त्या हॉला बशिल्लो म्हाका एक ते 20 दीस पळय हांव म्हळ्यार ते कलर पेपर कलर दिवचे ना कॉलेज म्हळ्यार त्या कलराचे मॅगझीन चेडवांक एक टीम केल्ले तूं इतले कलर असल कडेन एक राशी घालका असला म्हणून आनी मेन म्हळ्यार नरेशन आनी त्या ग्रुपांत घालून एक मॅगझीन ओट्ट करून म्हाका पेटोवचें काम आशिल्लें म्हगेलो बाप्पू एकलो आशिल्लो गिरीधर कामत म्हणून ताणें कोडेला दोकून मॅगझीन डेली ओट्ट जाल्यार लावन दिवची म्हाका तशी वय केलो पण एक बुकांत एक 4 पेज मात्र मेळचे कलर मागीर वेस्ट आमकां यूज ना कलरफूल आसल्यार आमकां पोर्ट्रेट लायक येता तुवें तूं तें केल्लें तातूंत एक इंडियन वर्ल्ड रेकॉर्ड म्हाका मेळ्ळें वय मस्त एक खुशी थँक्यू वय आनी तुमगेले शिवाजी विशयांत वय 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 तेवें तशीच चक्रवर्ती सुले बेल्ले म्हणून ताणें सांगिल्लें बसवरान तूं शिवाजी महाराज आयलाल की तेन्ना मस्त फुडें त्या उडगसाक थंय एक तांगेले कार्यक्रम केला तेवें कॉलेजा केला ते अजेके व्हड ते एक्चुली गिनीस रेकॉर्ड जेवचे आशिल्ले बट ते टायम ना आशिल्ले ते गिनीस रेकॉर्ड जावका जाल्यार ताका 1 म्हयनो फूड आमी तिळसूक हांगेल प्रोग्राम म्हाका मेळचे पुरो 20 दिसाचे असले गॅपाचे प्रोग्राम
तांणी मस्त हें केल्लें बट तांणी म्हळ्ळें ना आमकां 1 म्हयनो फुडें तिळसूक आशिल्लें म्हणून तशें हांव तें मिस केल्लें बट आनी मुखार जाल्यार म्हाका एक आतां कॉन्फिडन्स आसा आमगेले स्कुला चेडवांक घेवन हांव कसं करूं येता म्हणजे एक कॉन्फिडन्स आसा मुखार अवकाश मेळ्ळ्यार खंडीत करता गिन्नीस बुका येवं का तुमगेलें नांव म्हणून तुमी आतां प्रधानाचार्य जावन आसाची तुमगेले दिनचर्या कशी आसता म्हणून एक सांगता कल करूंक तुमकां टायम कशी वेळ कशी मेळटा एक्चुअली हांव म्हगेलें आतां स्कुला दोकून घरल्या गेलें मागीर हांव चड रात्री वेळ वर्क करचें रज आशिल्ल्या टायमार कशी करूं येता फुडें कशें म्हळ्यार जेवण आनी जेवण हांव म्हगेल्या वर्कशॉपाक गेला रे मागीर हांव 3 घंटाना 4 घंटाना बशिल्लें आसता वर्का वयर इंट्रस्टा वयर म्हाका भायर फुल्ल काळोख आसता तशें हांव भायर खंय मन वचना म्हगेलें हय तशें हांव वर्क करता करता बसता हांव रात्री तशी टायम मेळटा घरच्या परस सपोर्ट आसता की तुमकां मेन म्हगेलो आनू अम्मा ताजे नंतर म्हगेल बायल तशें आनी म्हळ्यार एक आर्ट गॅलरी म्हळ्यार तुमकां गोत आसता कितले जाण येता आसताची तांतूय केलो आमगेले घरल्याचे संबंधाचे पर्यंत तांकां आमी अशी पेटोवचें जायना एक तांकां सन्मान म्हळ्यार च्या कापी घेवय तें बायल तशी त्या रिती सपोर्ट आनी केलो पंत आनी म्हगेले वर्काक बण्णू फस्ट ब्लॅक कलर दिवचे म्हगेले अम्मान हय ते फूड दोखून आनी म्हगेले गॅलरीक चित्रालय आर्ट गॅलरी म्हणून हांव दवरच्याक कारण म्हळ्यार म्हाका सान आसतना म्हगेले अम्मान माती हद करून दिवचे आशिल्लें हय म्हळ्यार फुडें माती हद करून म्हळ्यार कुंभार दिन आशिल्लींची टायल फॅक्टरीन तूं तांकां ब्रिक्सा जावची माती ताजे खातीर म्हाका येवन हांव माती धाडावन वर्क करतना म्हाका पुरो जाता म्हणून त्या अम्मान सॉफ्ट करून म्हाका मातयेचे एक बॉल करून दवरचे मस्त कश्टा काम तें हांव आतां के अम्माले म्हगेले हेल्पर्स पळय तें हांव विसरूं ना मागीर हांव कशें केलें म्हळ्यार म्हाका मना दिसलें हांव कोडे मणिपालांत तुमगेली गॅलरी आशिल्ली दी गॅलरी मणिपाल म्हणून कोडयेलांत आशिल्लें बट म्हाका कशें मना दिसलें म्हळ्यार हांव म्हगेले स्कुलाचे कर्तव्य करून घरा येवन मागीर हांव मणिपाल एक कोडयाल वचचें कश्ट आशिल्लें तशी मना एक आलोचना येयली हांव घरल्यान तुका कशें गॅलरी करूनच म्हणून एक मना आलोचना येयली तशी मागीर गॅलरी केल्लें तशी म्हणटा गॅलरीक आम्मालें नांव चित्रालय आर्ट गॅलरी म्हणून हांव दवरलें भारी लायक आनी आतां मस्त येवन शिकून मस्त जाण येताची वय फॉरेनर्स येताची म्हणून वय फॉरेनर्स म्हळ्यार प्रति वर्स एक तांगेली 3 टीम येता तांणी 1 म्हयनो इंडियाक स्टडीक म्हणून येवचें तांतू एक दीस मण्णी नाटा म्हणून तांणी फूल डे मेगेलो वट्टू क्लेन तूं इनवॉल्व जाताची आनी तांकां एक्चुअली मणिपाला येवचें तांणी हय मणिपालान तांणी कितले दिसाक येवचें तांतू एक दीस मेगेल घरा फुडें फिक्स केला तांणी आनी तांकां हांव तें कुंभार म्हळ्यार मडिकेनी करचें तसल पर वर्कशॉप करता आनी सनसान डॉल मेकींग तांकां इतले खूश जाता म्हळ्यार तांणी प्रति एकले त्या वर्क घेवन वताची घरल्या दोखून वताना हय मस्त इंट्रस्ट मस्त खुशी इंट्रस्टार करताची हय इन्वॉल्वमेंट लायक आसता तांगेलें शिकताची नवे विशय शिकताची मातयेचे म्हणून लायक विशय आनी तुमी ते मण्णीनली ओटा म्हणून मण्णी नाट म्हळ्यार ते कसले आयले म्हळ्यार एक गॅलरी म्हणटा एक कसं एक चेडवांक एक म्हाका एक टच आसो का खुश पावच्याक मण्णी नाटा म्हणून एक 2-3 संघ संस्थेचे म्हळ्यालींची खंय आमी हॉलांत जेवा वर्कशॉप करल्यार तूं येतो म्हाका मना दिसलें म्हगेले गॅलरीन तूं चेडवान पुरो वर्क पळोवन म्हगेले जाग्यार वर्क करतना तांकां एक दुसरें एक खुशी आसता ताजे बदला तुमी म्हगेले गॅलरीन तूं कर येता म्हणून हांव स्टार्ट केलां तें तशें ताजे नंतर मस्त वर्कशॉप केलें आतां MIT मणिपालचे आर्किटेक्ट स्टुडंट्स येताची आनी निट्टेचे येताची तशी दुसरे कॉलेजाचे आनी मस्त केलो हाऊस वायफ्स केलो डॉक्टर्स म्हळ्यार शिकच्याक म्हळ्यार म्हगेले गॅलरीन हांव फ्री एज्युकेशन म्हळ्यार फ्री शिकोवचें हांव कसं हें घेना एक चेडूं तुमी घेताची फ्री तुमगेली सर्वीस दिता आसाची आतां ताजे खातीर कसं प्रेरण तुमकां न्ही एक्चुअली कसा गोस म्हळ्यार म्हाका एक म्हगेलें आर्ट गॅलरी म्हणटा कसं एक एक्टिविटीज जाता आसुका आनी देवान म्हाका एक विद्या दिला गॉड गिफ्ट तें डेवलप केल्लें बट एक कसं एक मातयेचे एक रिलेटेड कसं जाता आसुका आनी एक म्हाका म्हगेले वर्कशॉप गंजीफा रघुपती भट हांव तागेलो व्हडलो अभिमानी आनी मस्त म्हाका सपोर्टेबल फेवरेट तो आनी
बलराम भट्ट म्हणून तो एक परिसर प्रेमी आनी दोग जाण मस्त म्हाका एक धैर्य दिलाले गंजीफा मैसूरचो आर्टिस्टू बलराम भट्ट उडपाचो आनी रमेश राव म्हणून आनी मागीर मेन गुरू KL भट्ट म्हणून ड्रॉइंग डिप्लोमा करताना सो हांगेल पुरा एक आशीर्वाद आनी क्ले मॉडेल आनी वय 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 तशी त्याचे जनाले आशीर्वाद आणि तुमगेले एफर्ट्स वय वय मस्त प्रयत्न केलेले आसा भारी लायक खुशी दिसता त्या पळोवच्या पुरे तुमकां ड्रॉइंग एज ए ड्रॉइंग टीचर तुमी वय ते सुकून आता कला हें पुरा करता ड्रॉइंग करची तुमकां लायजत की मूर्ती करची लायजत नाही स्कूलान तू सब्जेक्ट वायज ड्रॉइंग शिकोवपाची वय वय ड्रॉइंग क्लास पिनी वचन जाल्यार चेडू येताच म्हाका सोदून व्हरूंक निम्मा पिरियड बन्नी सर म्हणून म्हळ्यार कसं नासला रे ऍक्च्युली ड्रॉइंग मास्टर कशी असता म्हळ्यार चेडू एक फ्रेंडली आसूंक जाता ड्रॉइंग मास्टर म्हणटाना हांव जोर अशें जायना PT सर म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ जोर आसूंक जाता ड्रॉइंग मास्टर एक फ्रेंडली ता म्हळ्यार एक चल्ल्याक हांव बिश्टान ड्रॉइंग शिकोवचें जायना तागेले चंद कोनोलेला मात्र एक तागेले टॅलेंट इमॅजिनेशन टॅलेंट भायर दाखयता वय तशें चेडूवांक हांव सॉफ्ट टच मोगान शिकोवचें चेडूवांक इश्ट खुशेन करतात आनी वय वंडरफुल ते तांगेल मन आशिल ते येवका वय वय आमी ಸ್ವಲ್ಪ सपोर्ट करका लाय जाला म्हणून तेन्ना आनीके लायक करच्याक तो प्रयत्न तुमगेले चेडूवांक कोणी शिकता की तरी तुमगेल घरकडे म्हगेले घरल्यान तू म्हगेल दू लायक आर्टिस्ट ती काय गॉड गिफ्टची ती म्हगेले म्हाका ती कशी जल्ला म्हणून दाखोवची मात्र म्हळ्यार हांव तिका शिकयनी म्हगेले बायल एक आशिल्ले दुसरं चेडू पुरा म्हगेले येवन शिकताची आपणाल दुयेक अची शिकयनाची म्हणून हांव तेन्ना तिका सांगचें तिका एक दीस इंट्रस्ट येता आर्टान तू त्या कोविड टायमार इतले एक दशावतारांनी इतले चंद पेंटिंग घाल म्हाका शॉक इता म्हळ्यार म्हगेले हांव शिकयन तिका ते कशी तिका आयले म्हणून म्हाका गोतना वय आनी म्हाका पळय आमगेल्या फॅमिलीन कोणी आर्टिस्ट नांची म्हगेलो आम्म म्हणत आशिल्ले म्हगेलो आज्जो पेन्सिल स्केचांनी करता आशिल्लो म्हणून वय बट हांव आज्याक पळयनी तशी आशा पुरो केला जेनेटिकली जावन कसं नाही तशी आशा पुरो म्हाका दिसता वय टॅलेंट्स आसता वय आनी म्हगेले केला स्टुडंट्स पळय एकलो अक्षय राज म्हणून ताका एक जपाना वचचे अवकाश मेळ्ळो वय मागीर एकलो लारेन पिंटो म्हणून तो एका क्लास दोकून म्हगेले तसला तो इंजिनियरींग स्टुडंट ताका 7 अवॉर्ड मेळ्ळे वय वय उडपी जिल्हा राज्योत्सव अवॉर्ड समेत मेळ्ळे ताका आनी तागेला घरल्यान थंय सपोर्ट तागेला आनम्मा तागेला आक्का ताका मस्त सपोर्ट करताची आत्ता तो कशें म्हळ्यार आत्ता बेकिंग म्हळ्यार बारीक कश्टा काम उज्जेला आसूं का सगळो दिसूं त्या टायमार सरा कश्टात म्हणून ताण म्हगेलो टू आशी उज्ज करूंक तितले म्हणटा वय आनी म्हगेले पुरा स्टुडंट्स आसा पळय म्हगेले बेस्ट स्टुडंट आतां एक स्वस्तिक आचार्य म्हणून आसा इतले लायक आर्टिस्ट म्हळ्यार म्हगेलो अट्ट 3 वर्सां आशिल्लो तो 8th 9th 10th आतां तोची तक्काची दुसरे कडेन पुरो आपयताची म्हळ्यार वय म्हगेलो अंत आशिल्ली ती वय शिष्यवर्ग म्हगेले लायक आसा म्हाका मस्त सपोर्टय आसता वय वय भारी खुशी वय तेंची आतां हांव एक शीक नेमगूच कसं म्हळ्यार चेडूवांक आर्ट शिकूंक जाल्यार तांकां एक कसं तें फॉर्मल एज्युकेशन इन आर्ट म्हणटात तें जावपाक की तांणी स्वता तांणी शिकल्यार लायक एक्चुअली पूरा चेडू आर्टिस्ट जाता म्हणना प्रति एकल्यांक एक टॅलेंट आसता बट आर्ट म्हळ्यार कशें म्हळ्यार म्हाका दिसता हांव मस्त कडेन सांगलें ह्या विशय ड्रॉइंग करूं बसले सतान पेरेंट्स वा शिकच्या दोड्ड जाता आनी ड्रॉइंग केल्यार वा मुखार वाजना म्हणून एक रॉंग अभिप्राय आसा बट एक्चुअली गॉड गिफ्ट आर्ट एक संगीतगार आसच्या पुरो एक कविते कवन बरोवचे आसच्या पुरो तशी एक ड्रॉइंग करचे आसच्या पुरो आतां आमी चिल्ड्रन एक ड्रॉइंग करतना तुमी त्या चिल्ड्रन ते कसं ना म्हणून निमगे याची तो त्या ड्रॉइंगाची काणी सांगता तो अर्थ नंतील तो करना हे घर हे वच्ची वाट हांगा बांय हांगा रूकू तागेले स्टोरी आसता बट पेरेंट्स कसं म्हळ्यार वा शिक्षा दोड्ड जाताची म्हणून सपोर्ट करनाची आतां म्हगेले घरल्यान तूं सगळी गांवांची प्रतिभाकारांची म्हणटाना माती व्हरूंक म्हगेले येता हांव एक तोट्टे माती घालून दिवची तांकां हांव दोड्ड दीस समेत घेना म्हळ्यार पाप त्या रितीर एक सपोर्ट हय आनी कशें म्हळ्यार हांव ह्या विशय कसं म्हळ्यार पेरेंट्सां सांगता
तांकां एक 10th फर्स्ट इयर सेकंड इयर येताना तांकां एक्चुअली कसन कोरका म्हणून तांकां ऑटोमॅटिकली येता मायंडाक ताका सपोर्ट केला पुरो आनी खंयचेय विद्या असो त्या मोगान मन दिवन केल्यार सक्सेस खंडीत मेळटा हांवांच उदाहरण खंडीत खंडीत वय ते आतां तुमी आमगेल विक्षकांकय सांगिल्लें आसा आनी तूं आयले तुमगेल संदेश पेरंट्सांकय हें करता म्हणून आनी ते तांकां चेडूंक येवका न्हय सांगिल्लें हांतुल्यान इंट्रस्टार येवन केल्यार तांचे पेरंट्सान ಸ್ವಲ್ಪ सपोर्ट करता आमी तुमगेल फोटोज पळय आं ओके हे तुमगेल आर्ट टेरेकोटा वय ते एक विवेकानंद ध्यान मंदिर थंय एक भजने टीम जावका म्हणून तांणी सांगिल्लें आशिल्लें मीराबाई आनी टीम ते बुद्धा मागीर थंय एक वर्क म्हगेले हिस्ट्री रिलेटेड वर्क आनी एक मोगरांची जळकी विकतली हे एक यक्षगान म्हळ्यार टेराकोटा एक्चुअली तागेले तोंड मात्र यक्षगान आतां वेश तांणी कशी म्हळ्यार यक्षगानांत मेन अशें मुखावळणिकी आनी कुंभकलेंत कशी म्हळ्यार ते मातयेच्यो बण्णो सकयल मातयेचे तोंडा मात्र बण्णो दिला तशें दोन्ही तांतू हें केला कुंभकले आनी यक्षगान दोन्ही मर्ज मिक्स करून केला बेक करून तरेशी जाता वय बेक करता नॅचरल कलर ते ब्रिक्सा कलर तोंडा मात्र बण्णो दिला नॅचरल वय हे आटिकणंजा म्हणून हे पावसाळी टायमार ते कोल बंतल पुरा तांकां उद्योग आसना त्या टायमार तांणी घरा घरा येवन एक नृत्य करून वताची तशी ताणें एकल्यान तांगेलो तो डोल मारचे आनी एकल्यान नांची वेस घालून तशी आतां ओपा स्टार्ट जाला वय वय सकाळची ते म्हगेले सब्जेक्ट डॉग वय ते लंबाणी फॅमिली मस्त पण तुम्ही केलेले ना मत्तेन तू केला वय वय सो नाइस पळयला रे जीवाचे हे म्हूण कळना ते बद जीव असला म्हण केस हे म्हगेले अनेक वर्कशॉप रट्ट्यान तू चिल्डवालकरान मास्क मेकिंग म्हणून ते एक कांतारा 50 days चलला एक मी सपोर्ट केला तांकां कांतारा मुवी आनी हे वय वयरचे रेवेंचे ते मोस्टली आभरण ज्वेलरी तांणी स्पॉन्सर केलेले करका म्हणून मस्त व्हड आसता वर्क आनी हे अवेरनेस वर्क स्कुलान तूं आनी हे म्हळ्यार ते जळाराचे मलेरिया कशी येता म्हणून ते जळाराची व्हड रितीर करून हांव ते कसल्या करचे म्हळ्यार जनांक तोंडान सांगचे बदला वर्कान तूं केल्यार इफेक्टीव जावन आसता वग्गी मात ते वता आनी रॉंग करूनच म्हूण कळटा हे म्हगेलें स्कूल तुमगे स्कुला ಬಗ್ಗೆ कसला सांगू असला सांगायची वय कोणाल फोटो ते स्कुला वच वाट वेती वय स्कुलाची वाट ह्या स्कुलान तूं सेकंडची योगा वयर प्रायमरी स्कूल त्या प्रायमरी स्कुलाक 100 वर्स जाल्ले ह्या वर्साक आनी हेकडच्या म्हगेल स्कूल फर्स्टाचे तुमी सेकंडरी स्कुलाक वय म्हगेल हायस्कूल 8th 9th 10th प्रायमरी तूं म्हगेल बायल टीच कर स्कुला ಬಗ್ಗೆ कसले सांगू असकी तुमका वय स्कुला ಬಗ್ಗೆ म्हळ्यार तांची एक कोंकणी फॅमिली तांणी एक 2 एकर जागो स्कुलाक गांवांत एक स्कूल जावका म्हणून तांणी जागो दिलालो आसा आनी स्कूलय बांदून तांणी गांवांक एक यूज जावका गांवांत चेडवांना कश्ट भोगचेना म्हणून त्या 100 वर्स फुडें तांणी तसलं आलोचन करून कश्टा कालार स्कूल बांदून दिला आतां त्या स्कूल आमकां व्हरोवका म्हणची जबाबदारी आनी आतां हांव प्रभारा शिक्षक जावन म्हणटाना आनी म्हाका एक 10 वर्स सर्वीस आसा म्हाका स्कूल चंद कोरका म्हणून अशें आसा आनी बरी मस्त व्हडलें स्कूल हें चमकून येताची चेडवां तांकां आमी फ्री एज्युकेशन आतां बसा कसाने घेनाचे आमी आनी युनिफॉर्म आनी फ्री आमकां डोनर बदल सांगता जाल्यार आमगेले स्कूल डोनर्साल निमती चलचे हांव तुमगेले कोंकणी वाहिनी मुखांतर सांगची कसन म्हळ्यार कोणाकय एक एज्युकेशनाक कसाने हेल्प कोरका म्हणून आसल्यार आमकां तिळसिल्यार आमी ताका ATG रिशीट दिताची आनी टॅक्स बेनिफिटाची कसने तांकां तोंदर जायना तशी आनी ते संपूर्ण दुड्ड त्या चेडवा एज्युकेशनाक वता शिक्षाक मनशाक पावता खंडीत खंडीत तुमगेल तसल शिक्षक असताना आनी ते बुदन चेडू शिक्षक केलो जनांक कसन एज्युकेशन हेल्प कोरका म्हणून आसता तसल कोणीय आसल्यार म्हाका कॉन्टॅक्ट जावं येता खंडीत खंडीत देव चलासून दितलो तशी मस्त खुशी एक क्वेश्चन तुमगेले ते टेरेकोटा आतां ज्वेलरी म्हणून येतास न्हय तर ताजी ಬಗ್ಗೆ कसले तुमगे इंटरेस्ट आसकी वय 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 आतां हांव नवेंची एक स्टार्ट करला म्हगेले टीम आसा म्हगेले स्टुडंट्स म्हगेले ग्रूप म्हगेले चेडवां तांकां पुरो हांव आतां क्लास करता आसा
त्यांनी आता टेराकोटा ज्युवेलरी पुरा करता असाची आता ते स्टार्ट जाला आणि एक वय वय आणि एक महिनो भितर टेराकोटा ज्युवेल्स आणि टेराकोटा सनसान मोमेंटो गिफ्ट्स इता म्हळ्यार आमी समुद्रा सायडाचे सो ताजे रिलेटेड केलो सनसान गिफ्ट कोणाक स्पेशल गिफ्ट दिवका म्हूण आसता ताजे आयडी जत्तस ते आतां एक म्हयने भितर आमी ते करताची वय ग्रेट ग्रेट जाओ देव तशी तुमगेले मनांतूल पुरा चलासन देवो सो वेंकी तुम्ही हांगा येयले भारी संतोष जाला म्हाका आमगेल विश्व कोंकणी तुम्ही येवन तुमगेलो अमूल्यवाद टायम म्हणयता अमूल्य टायम तुम्ही आमगेलो काडलेले सर तुमकां अनंत अनंत धन्यवाद तुमकां थँक्स कसं जालें म्हळ्यार एक आर्टिस्टाल वर्क पळोवन आसता मस्त जाना बट एक आर्टिस्टाक तुमी एक चान्स दिल्ले आपूण तेगेले एक लायफ सांज दोकून ओडपण कशें चल्लो तेगेले कश्ट सूख एक तुमगेल्या कोंकणी चॅनलान तूं एक 10 जणांक तुमी एक दाखयलेले एक अवकाश केलेलो तुमकां हांव मस्त एक थँक्स सांगता आमगेल वीक्षकांकय मस्त धन्यवाद आमी मस्त शिकलेंची पळया तांगेले गॅलरी वचून आमी वचून पळोवन आयलेंची भारी संतोष जाला भारी लायकस तें एक आमी सगळ्यांनी प्रोत्साह दिवका जाल्लेले एक वस्तू तो सो वीक्षकांकय मस्त धन्यवाद आज तुमकां मस्त आयकुचें मेळ्ळें आनी मस्त तुमकां प्रेरणात्मक जावन आशिल्ले आयचे आमगेले टॉक्स म्हण लेखता तशीची मुखावयले आनी मुखावयले हांतू असले प्रतिभावान आशिल्ले हांकां गेस्टांक सोयऱ्यांक आमी घेवन येताची आमगेलो उपाख्यान हांतू म्हूण सांगताची आमी हांगा मुक्ताय करताची नमस्कार.